Speaker sir, I asked to support the demands. आयच्या पयल्या डिमांड्साचेर उलयता आसतना आर्कायव्जाच्या 2 वर्सां पयलीं म्हाका दिसता हांवें मागणी केल्ली की जे सगळे रिकॉर्ड्स जे आसा आमच्या आर्कायव्जान ते डिजिटायज करचे म्हणून. आज आमी सकाळीं फुडें पळयल्लें की लँड ग्रॅबिंगाचेर व्हडलो इश्यू जालो आनी हे सपोज थांबयतले लँड ग्रॅबिंग जाल्यार म्हाका दिसता डिजिटायजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मंत्र्याक ते मातशें स्पीडअप करचें आनी गव्हर्मेंटानूय तांकां तशें फंडींग करचें. हे सपोज SIT करून ते निर्णयाचेर आमी ठाम रावतले आनी फुडें व्हरतले आनी लँड ग्रॅबिंग टोटली बंद करतले जाल्यार डिजिटायजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इज अटमोस्ट इम्पॉर्टंट. आनी मंत्र्यान प्रपोजल गव्हर्मेंटा कडेन घालचो फंडा खातीर ना जाल्यार आनी ते जे काम स्लो गतीन सद्या चालू आसा ते मातशें स्पीडअप करचें. जर सोशल वेलफेराचेर उलयता आसतना आज अभिनंदन करता आसतना जे विडोक तुमी 4000 दितात म्हणजे 21 वर्सांचे सकयल भुरग्यां आसा ताका एक बरो निर्णय आनी तातूंत खूब फायदो ह्या हांकां जातलो. बाकीच्यो ज्यो स्किम्स आसा खूब बऱ्यो स्किम्स आसा पूण त्यो मातश्यो जे नवी एप्लिकेशनां आसा तांचे सर्वे बिर्वे मातशी बेगीन करची फास्ट करची नाजाल्यार ताका डिले खूब जाता आनी तातूंत भितर एक नॅगेटीव इफेक्टूय वता. सो ताका हें केलें की जाता इतले बेगीन त्यो करच्यो अशें हांव मागतां. सिनियर सिटिजन्साचे सद्याचे 2000 मेळटात ते 2500 करचे. जाणट्यांक पयशांची गरज खूब आसता आनी एकदां तांकां लोकां कडेन म्हणजे कोणा कडेन मागपाक पसून फाटीं फुडें जातात ते. आमी ह्या सगळ्या वर्सांनी पळयलां की जाणट्यांक सपोज एक 4 नाजाल्यार 5 तारखे भितर तांचे पयशे येना जाल्यार ते रोखडेच फोन करून विचारता. इतली गरज तांकां आसा आनी ह्या 2000चो आदार तांकां भरपूर जाता. पूण ते सपोज 2500 केले म्हाका दिसता तांकां आनी इल्लें आमी हें करूंक शकतले बरें हें करूंक शकतले. मंत्र्याचें अभिनंदन करता की DSSY स्किम्स खूब बोगस आशिल्ल्यो खूब नॉन एलिजिबल लोक ते हें घेताले आनी तांचें अभिनंदन इतल्याच खातीर करता की सरकाराच्या तिजोरीन ते पडते 60 कोटी रुपया तांणी हाडले म्हणून. स्कीम दिवप नाजाल्यार पयशे भायर घालप खूब इजी आसता पूण ते परत हाडप जे नॉन एलिजिबल आसा त्या खातीर तांचें अभिनंदन करता हांव. आनी ह्या कारणाक लागून वर्साक सरकाराचे म्हाका दिसता 36 कोटी रुपया म्हणजे साल्वार जातले म्हणजे म्हयन्यांक 3-3 कोटी रुपया साल्वार जाता आतां जाता. सो ते 36 कोटी जातले. सो तांचे खातीर तांचें अभिनंदन करता आनी एक सिस्टम लावन म्हणजे फुडें हें बोगस अशें जावचें न्ही ताच्या खातीर एक वेवस्थीत सिस्टम लावची इतलें हांव मागतां. रिवर नॅविगेशनाचें उलयता आसतना स्पीकर सर हांवें लास्ट टायम एसेंब्लीन एक प्रश्न घाल्लो की मुरगांव ते दोनापावल ही फेरी सर्वीस स्टार्ट करची म्हणून. मदीं काळांतरान एकदां ती लॉन्च सर्वीस स्टार्ट आशिल्ली पूण ती बी बंद जाली. आज तुमी रोरो फेसिलिटीज सगळ्या कडेन दितात आनी युनियन गव्हर्मेंटान गोंयांक एक वॉटर टुरिजमा खातीर सिलेक्ट केल्ली आसा. आज वॉटर टॅक्सीचेर आमचो ऑनरेबल प्रधानमंत्री ताचेर भर दिता आनी जाता तितल्यो म्हणजे लोड आमच्या रस्त्या वयलो लोड कमी करपाक खातीर. आतां आमी पळयतात की जितल्यो हायवेज व्हडल्यो आतां तितले गाडयोय चड जाता आनी ट्रॅफीक कमी जावपाचें नांवूच घेना. सो वॉटर टॅक्सी नाजाल्यार वॉटर टुरिजम हें खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी फुडल्या काळान वॉटर टॅक्सींचेच म्हाका दिसता सगळो हे जातलो. तातूंत जातलें कितें की आमी एनर्जी टायम सगळो साल्वार करतली. आज आमी हांगच्यान पणजे वता जाल्यार आमकां 1000 रुपयाचें पेट्रोल जाय. तितून भितर गाडी चलोवन तूं घेवन चल पोल्युशन सगळें हें जाता. सो वॉटर टॅक्सी सपोज जाल्यो म्हाका दिसता पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आमची स्ट्रॉंग जाली. म्हाका दिसता गाडयांचोय वापर म्हाका दिसता खूब कमी जातलो आनी त्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन मागतां की ही रोरो फेसिलिटीज आमकां मुरगांव तालुका ते दोनापावल इज इमिडिएटली तुमी जाता तितले बेगीन स्टार्ट करचे जेणे करून जे सगळे लोक आमचे वास्कोकार पणजे वतात तांकां ताजी फेसिलिटी ही बरी पडटली. वॉटर मेट्रो जी आतां संकल्पना आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन काडल्या म्हाका दिसता थंय बसून म्हणजे खरें म्हणल्यार एक व्हडलो हें येवपा आशिल्लो सिलिंक येवपा आशिल्लो मुरगांव टू दोनापावल पूण तो सिलिंक खूब पयशां खातीर म्हाका दिसता जावंक पावलो ना. पूण ताच्या खातीर वॉटर मेट्रो बसून एक वायट आयडिया न्ही. एक ट्रायल बेसिसाचेर स्टार्ट करपा खातीर आनी ताजें एक प्रपोजल म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाक युनियन गव्हर्मेंटाक धाडलो जाल्यार ऑन अ ट्रायल बेसीस एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून हो घेवपाक जातलो. सर डिसेबिलिटीचेर उलयता आसतना डिसेबिलिटीचेर आज मंत्र्याचें अभिनंदन आनी तांचो जो हो आसा गुरू पावसकर जो हें करता सगळे ते दोगूय जाण सांबाळटात मंत्री आनी मंत्र्याच्या अंडर गुरू पावसकर म्हाका दिसता एक सुंदर काम करता. आनी आज हांच्या कामाक लागून म्हाका दिसता आज गोंयभर एक दिव्यांगा खातीर एक मॉडल स्टेट म्हणून बाकीच्यो सगळ्यो स्टेट पळयता. कितें जाता पळय दिव्यांगा खातीर तें गोंयांत जाता.
खंयचीय गोष्ट दिव्यांगा बाबतींत कोण चिंतपाक गेलो जाल्यार गोंयाचें एग्जाम्पल पयलो घेता आनी त्या खातीर एक बरी म्हणजे तांकां सांबाळप नाल्यार बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी तांच्या खातीर करप ही सोंपी गोश्ट न्ही. ते पर्सनली इंट्रस्ट करता, पर्सनल इंट्रस्ट घेता म्हणूनच ह्यो सगळ्यो गोश्टी जावंक पडटा. आनी हें आमकां स्वता आमच्या दोळ्यांनी पळोवपाक मेळ्ळा जेन्ना पर्पल फेस्ट आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान पसून ताका प्रेज केल्लें आसा. त्या पर्पल फेस्टाक पसून पर्सनली इंट्रस्ट घेवप तांचो जेवणाचो, तांचो ट्रान्सपोर्टाचो, तांकां परत हॉटेलार पावप, तांकां हॉटेला वयल्यान परत हाडप, हें सगळें करता आसतना दोगूय जाण मंत्री आनी गुरू पावसकार हे कितले स्ट्रेस घेताले हे तांच्या तोंडारूच आमकां पळोवन कळटालें. आनी त्या खातीर आज ते स्ट्रेस घेतलो म्हणूनच एक बरी टीम तांची वावर केलो म्हणून आज सगळे आज देशभरांत तांची आज वाह जाता. हे सगळें करता आसतना पर्पल फेस्ट ह्या फुडल्या वर्सा दिसता म्हाका युनायटेड नेशन्सा बरोबर पसून कॉर्डिनेट करता, युनियन गव्हर्मेंट ताका आतां सपोर्ट करता. सो मोठो प्रकल्प म्हाका दिसता फुडलें जे पर्पल फेस्ट जातलें तो मोठो प्रकल्प जातलो, ताचे खातीर तांचें अभिनंदन. स्पिकर सर, हांवें एक प्रश्न लास्ट टायम मांडिल्लो की जे डिसेबल्ड हे आसा आतां आमच्या गोंया भितर खूब फेस्तां जाता, जात्रा जाता, एक्झिबिशन जाता, खूब कडेन जाता आनी हे जे दिव्यांग आसा हे आपल्या स्वताच्या पांयार उबे रावपा खातीर खूब प्रयत्न करतात. ते कितें करतात म्हणजे आमचें संजय स्कूल जें वयर आमचें सड्यार आसा तें पसून मेणवाती करतात नाजाल्यार पणट्यो करतात आनी आमकां सगळ्यांक त्यो वांटपाक दितात, हें करपाक येता. सो कितें नाल्यार कितें बिजनेस करपाक ते फुडें सरतात. आनी हांवें 3 वर्सां पयलीं पसून तांकां एक स्टॉल, व्हडलो स्टॉल हांवें हातून घालून दिल्लो थ्रू म्युन्सिपालिटी. ह्या वर्सा हांवें म्युन्सिपालिटीक रिक्वेस्ट केलो की लेट अस स्टार्ट म्युन्सिपालिटी इनिशिएटीव तुमी घेवचो आनी तांच्या खातीर एक डेडिकेटेड डेजिग्नेटेड एक स्पेस तांकां दिवचो जेणे करून जे जे दिव्यांग आसा तांकां आपल्याक थंय येवन धंदो केलो आनी ताजे वयर 4 पयशे जोडले आनी स्वताच्या पांयार उबे. आज तांकां आमचे कडल्यान सिंपथी नाका, तांकां एम्पथी जाय, म्हणजे जाता तितले तांकां मदत करप. म्हाका दिसता हे आमचे सगळ्यांचे हांगा गरज आसा आनी त्या खातीर हांवें ह्या वर्सा हांवें स्वता म्हणजे त्या दिव्यांगा खातीर तांकां एक व्हडलो एक स्टॉल आमी घालून दिला. तातूंत भितर 4 ते 5 दिव्यांग जे आसतले तांकां जोडपा खातीर आमी हें करतात आनी त्या खातीर गव्हर्मेंटा कडेन मागता की ही संकल्पना तुमी सगळ्या कडेन टेंपल कमिटीज जावं, जात्रा खंय खंय जाता, फेस्टिवल जाता, खंय खंय एक्झिबिशन जाता, तांकां तुमी कळोवचें की तांकां एक डेडिकेटेड स्पेस दिलो जाल्यार खऱ्या अर्थान म्हणजे आमी तांकां सपोर्ट करता अशें जातलें. नाल्यार तांकां आमी बेश्टेच उलोवन तातूंत भितर पोट काय भरना. त्या खातीर मिनिस्टरा कडेन मागता की ही हें ताणें हें घेवचें म्हणून इम्पॉर्टंट हें. 8 मिनटां सर, स्पायनल कॉर्ड रिहेबिलिटेशन तुमी स्टार्ट केला, खूब बरी गोश्ट. जी म्हणजे हो जो पयशे लागताले हाज्या खातीर हांगा तर नाशिल्लीच पयलीं फॅसिलिटीज, लोकांक बेंगलोर वचचें पडटालें, ती स्टार्ट करून म्हाका दिसता तुमी खूब आशिर्वाद घेतल्या. म्हणजे स्पायनल कॉर्डाचो ट्रिटमेंट हो खूब म्हारग ट्रिटमेंट आनी आज कितलीशींच लोक थंय आसता रुग्णालयान हें घेतात. स्पिकर 2च मिनटां आनी चड वेळ घेना. स्पिकर सर, आज डिसेबल्डा खातीर खुबश्यो गोश्टी हांगा जाल्या. जर्मनी बर्लिन फेस्टिवल हें जालें, स्पेशल ऑलिंपिक्स जाली, तातूंत भितर आमकां 200 मेडलां वयर मेळ्ळीं. तातूंत भितर 19 गोंयकार आशिल्ले, स्वता मंत्री तांकां सगळ्यांक घेवन गेल्लो. पॅरा ऑलिंपिक्स जाली, तातूंत फर्स्ट टायम म्हणजे पयलीं 5 मेडलां वयर वचनाशिल्ले पूण तांकां प्रोत्साहन दिल्ल्या कारणान तांकां 29 मेडल्स मेळूंक शकलीं. बाकीच्यो आज हांगा आतां सद्या इंटरनॅशनल चॅस फॉर डिसेबल्ड लोकांचे चॅस चालू आसा. एक 20 कंट्रींतले टॉप सिडेड पीपल लोक हांगा आयिल्ले आसा खेळपा खातीर. हें सगळें दाखयता की गोंय हॅज बिकम अ मॉडेल स्टेट फॉर डिसेबल्ड पीपल नाल्यार दिव्यांगा खातीर. आनी ताचें श्रेय आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक वता की ताणें हाका खूब हें दिलें म्हणून. एक लास्ट हें करता की तांकां व्हीलचॅर, तुमी आमकां एकदां व्हीलचॅर दिल्ली, मोटरायज्ड व्हीलचॅर, आनी जो एक डिसेबल्ड मनीस व्हीलचॅरान जेन्ना भोंवतालो तो एक 500 मिटरा वयर वचनाशिल्लो पूण जेन्ना अंडर CSR मंत्र्यान तांकां स्कुटरी आनी ते व्हीलचॅराक एटॅच करून गाडयो दिल्या, आज ते सगळे वास्को भर भोंवतात आनी आमकां आशिर्वाद दीत आसतात. म्हाका दिसता हे सरकाराक एक व्हडलो आशिर्वाद तुमी तांचे कडल्यान आमकां मेळटा. त्यो मोटरायज्ड ज्यो हे व्हेकल्स आसा तुमी आनी CSR कोणा कडेन मागचे, दिव्यांगा खातीर दिवपाक कोणूच ना म्हणचे ना, जाणे करून तांकां एक हें करपाक मेळटलें. लास्ट आर्किओलॉजीचेर उलयता आसतना म्हजो मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा की आतां तुमी 100 कोटी मोडून शिवाजीचो हांगा छत्रपती शिवाजी महाराजांचो म्युझियम तुमी हांगा हें करता. मर्दनगड फोर्टाचें हांव पयरूच उलयलां. एक संभाजी महाराजान म्हणजे ताजी करेज आनी गोंया खातीर पोर्तुगीजा कडेन झगडपाक केल्ली तांची झुंज त्या मर्दनगड फोर्टान आमकां याद करीत आसता. जरी आज ते एक वायट अवने आसतें, हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां, महाराष्ट्रान कितें केल्लें की एक प्राधिकरण केल्लें, एक बोर्ड केल्लो
आणि त्या बोर्डा मार्फत हे सगळे जे किल्ले आसा तांचे एक कन्सॉलिडेशन केल्लें आणि आज तशें केलें म्हणून महाराष्ट्रान युनेस्को तांकां मान्यता मेळ्ळी आणि ते आज युनेस्कोच्या लिस्टान आसा. भायल्यान फंडींग येता हे मेंटेन करपा खातीर. तशेंच सपोज प्राधिकरण गोंयान केली, एक ऑथॉरिटी गोंयान केली आणि तांचे कडेन हें केलें जाल्यार सरकाराक पसून पयशे चड मोडचे पडचे ना आणि हे सगळे फोर्ट जे आमकां परत परत याद करून दिता. म्हणजे आमचो फ्रिडम स्ट्रगल कितें आशिल्लो आमकां पयलीं पसून खबरूच नाशिल्लें कशें आणि आमच्या बुकांनीय तें नाशिल्लें. ऑनरेबल सीएमा कडेन हांव आभार मानता, तांचे अभिनंदन करता की फर्स्ट टायम 11वी 12वेन आमचे जे मराठा नावला आमचे सगळे हिरोज जे आशिल्ले ते आज पुस्तकांनी आमच्या भुरगीं आतां तांकां कळपाक लागताले. नाल्यार 1.5 ते 2 पानां आसतालीं मराठ्यांचेर. आज मराठ्यांचेर 9 काय 10 पानां. म्हणजे ताचे खातीर सगळें श्रेय. होय प्रश्न हांवें म्हणिल्लो म्हणून ताका अभिमान दिसता. सो तें आज हें केलां ऑनरेबल सीएमान. सो मागता की मर्दनगड फोर्ट जो आसा, जी रिमेन्स अजून आसा ती म्हाका दिसता कन्जर्व करप, प्रोटेक्ट करप ही काळाची गरज आसा आणि ते मिनिस्टरान प्रोटेक्ट करपा खातीर पावलां उबारची. पयलीं इनिशियली म्हणजे कशें फोर्ट तुमी मेंटेन करपा खातीर जी आसा तीच कशी प्रोटेक्ट करप आणि मागीर ताजेर विस्तार कसो करप हाजेर विचार करचो इतलें सांगता. परत एकदा मंत्र्याचें अभिनंदन करता. एक बरें काम ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांतून चलिल्लें आसा आणि गोंयांक म्हणजे दिव्यांगाच्या हातून वर्ल्ड मॅपार घालपा खातीर तांणी जे प्रयत्न घेतले ताचे खातीर तांचें अभिनंदन. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पावस मरे टायर झाल्या मरे मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वाह. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.